सो आता हितून वयता बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स ते हितून भितर पळय काय बरी चूल गेल्लेली आसा सायडीक बरे शेण लायलेले आसा Like birds, like trees. Thing for here, no, is for the onion to lose that purple color. Ah. Become translucent. So this is called translucent. When it मागीर उकडले की कितले फास्ट पळय तेणी दोनूय केल्यो Cheers, my bro. हे सगळे काढून न्ही कशें करता पीस करून घालता रे वय बॉब आता खतखते हो प्रोसेस चालू आहा मरे आमचो Yeah. So basically, the origin of this dish, no, it has a very nice story. तशें काडटा काय पीस करून घालता रे ना काट्टा काडून घालता काढून घालता. ओके So the story of this goes that you see back in the day, most of our people from Goa were from the farming community, which we call as the Kundbis कुणबीज or Gaudas. also गावडाज known as. कुणबीज हय Yeah. And the thing is, the more number of children you had, no, when they grew up, they would have got their own family and dispersed to other parts of Goa. या But one time of the year, they would come back to the house they grew up in. That was Ganesh Chaturthi. गणेश चतुर्थी आणि त्यांना ते रोस पीस पुरियो बिरियो They would bring different vegetables from their respective farms. आ And that is why if you see, this dish is made from different vegetables. वाव So when you cut these vegetables and you boil them and then mix them with the masala made out of grated coconut, onion, tomato and their own special recipe of garam masala. When Wow. you make this masala and you grind it on the fator, no, and you make the dish, that dish is known as khatkate. लवली आता प्रोसेस चालू हा पळयात काकी हे सगळे शेंगे बिंगे हांगाच जाता गे हय आमचे हांगाच जाता न्हू हय. वाव हे नाबू हे कितें म्हणटा नाब नाब म्हणटा नाब गड्डे म्हणटा गड्डे नाब दोन्ही म्हणतात दोन्ही नाब म्हणतात. मॅक्झिमम पीपल नाब म्हणतात नाब हय. नाबूय जातात हांगा हय, न्हू हांगा की हांगासरलेच ते वाव पणस आहा ब्रो तुझे नाव कितें रे माझं नाव किफस हा. हा किफस. वाव आणि यू आर इन विच स्टँडर्ड Third. थर्ड स्टँडर्ड वाव यू लव नेचर Yeah. रियली वॉट यू लव इन नेचर Nature, like birds, like trees. बर्ड्स ट्रीज वाव सो हांगा आतां हो कितें करपाचें चालू आहा आमचें So Yeah. preparing a dish called khatkate. खतखतें करता मरे आतां Wait. You're comfortable with the waste bucket on which side? As soon as you're done, this side. In front of your waste. Okay. आमचे क्रिस्तांव भावांक रोस पुरयो हे खतखतें बीन खूब लायक Example is shakuti. शाकुती Many people mistake shakuti to be actually a Portuguese dish, which is not Portuguese influenced. It is a very much a original Goan Hindu dish. हिंदू डिश And technically it comes from the northern part of Goa, you know, Pednem and southern Mandre, part of Bindre, Terde. yeah, Maharashtra. And over there it is known as Shagoti. शागोती Shagoti. ओके शागोती And who used to prepare this shagoti, you know, was the Mason community who used to work on the houses of the Portuguese. हा The women of the house, the wives, used to make this dish during the heat of the day for their husbands so that they would sweat because it's very spicy. And that sweat used to, with the breeze, it used to feel very nice and you could sleep, you could have a nice siesta. The Christian families used to smell that dish, you know, being prepared, and they used to go crazy because that flavor is solid, no? So they tried to replicate the dish, and that is when shakuti was born. So what is shakuti? Shakuti is as close as possible to shagoti, but it is less spicy. It is more on the they play around with roasted spices. वाव थँक्यू सो मच ब्रो थँक्यू सो मच ही एक आमकां एक अलग हे सायड पळोवंक मेळ्ळी आनी अशेंच बरे बरे व्हिडियोज न्हू आमी तुमच्या मुखार हाडटले आनी आयज आमी जे हांगासर येयल्लेले आसा पळय ते कॉलेबरेट करता आमी कोणाक कॉलेबरेट करता ते आमकां बॉब सांगतलो बॉब सांग रे आमी कोणाक कॉलेबरेट करतात ते So we all are collaborating with Soul Traveling. सोल ट्रॅव्हलिंग Soul Traveling is
experiential based company that was started in the year 2017. Wow. By co-founders Varun Hegde and Kedar Borkar. And their dream was to start off a company to show the rest of the world a side of Goa that has never been seen before. वाव Because you see, what happens is when we say the word Goa, no, many people only think of casinos, Drinks. beaches, parties, drinks. But they wanted to show a Goa that they had witnessed during their childhood. When they were growing up in yes. the city of Margam. टू गुड ब्रो टू गुड. सो गायज तुमी सोल ट्रॅव्हलिंग हेजी म्हायती तुमकां जाय जाल्यार तुमकां सोशल मिडिया इंस्टाग्राम ID आसा, वेबसायट आसा तेंची, हांव डिस्क्रिप्शनान घालता. आनी इंस्टाग्रामार वचा आनी म्हाजी रील चॅकआउट करा. ओके, सो कंटिन्यू करुया आमचे ब्लॉग. मागीर उकडले की कितें कांदो घालप. गायज हितून आमचे दोणे भितर घातलेले आसा आनी आतां ते रेडी जाता. तेतून भितर पळय काय बरी चूल गेल्लेली आसा, सायडीक बरें शेण लायलेलें आसा. हो अलगूच एक्सपिरियन्स म्हाज्या लायफाचो. अमेझींग, म्हाका असले खूब लायक. Too much sun trying to drain it. Is because some vegetables and some fruits, no, when you cut them and you expose the flesh, it starts becoming brown. Example is apple. Bite into apple, remember it turns brown and Yeah. because it starts oxidizing. So best thing is to always keep it in water. वॉटर नो, Another famous vegetable is potato. पोटॅटो, That's why you have to all keep these in water. वॉटर. नाल्लाचे पाणी. वाव. See, we didn't waste any. We got a good amount, half a cup. Good. टू गुड. कर मरे, ट्राय कर मरे. हा व्हिडिओ काढता. Best is God. अरे ना रे, कर रे. वाव. टू गुड नो ब्रो. लवली. Let's give Ankita. येस. अमेझिंग. टू गुड. हे पळय नाल्लाचे पाणी. थँक्यू. पिया मगो. नाका पिया. दी म्हाका इल्ले दी. घे. हे पळय. दामास. फुटलो. दिस इज कॉल्ड नेचर. This is called nature experience. हे पळय, हे नेचर. हेका एक्चुअल फील म्हणटात नेचराची. काकी, हे केन्ना असले पडला बीन तुजेर? ना रे बाबा, ते पडले आनी उरतले. न्हिदतले मरे खंय. आवडे. वा. खाते हॅलिस्टर ब्रो, तू व्हिडिओ पळयताय जाल्यार यो बाबा. थंयसरल्यानूच रूच काड तू UK-सून. बॉब आमचो. So it's basically you need to use both your hands. One hand will hold this primarily, and this hand will keep on moving it. So this hand is actually guiding this hand, वाव. and the motion is such. No, I've seen many people, they just keep on scraping it. In the sense they keep on brushing it. It's not brushing. You have to scrape it, lift it a little bit, and scrape it again. That is the motion. But they rose katta. What they do is they keep on scraping it. It's not our. कितें करता गे काकी? शिरवळे शिरवळ्यो बीन करता. वाव. आमी दितली तुका. शिरवळ्यो आनी कोणाक खावपाक आवडना म्हणून आहा. तशें न्हू, सोलाक सांगपाचें तो डेमो जाय म्हणून आमी दितली आसली तुका. म्हाकाय खबर नासली. आहा आमगे आतां नेक्स्ट टायम करया आमगे आनी कितें नाल्यार काकाच्या गजालीन बेजारून शेतो. सदांच मेळटा तूं आयज कसो लागली तेका खूब टायम. हा वेस. And two things you have to be careful when you're using this apparatus, which is to grate coconuts. You have to be careful of this because it's very sharp. So if you by mistake you catch here, no, you can slice. And one is this, which is the coconut part. बॉब तुका सारको बरो एक्सपिरियन्स आहे तो ना. रेग्युलर जालाय तू आता.
I used to see my mom do it when I was small, but actually my real teacher is over there. ते पळय ते काकीन शिकयला खंय ताका हय हय काय ना वयर काय ना पळय सुट्टा बिट्टा हांगाल्यान पडपाचे चान्सीस असता न्हू म्हणून ती म्हणटा पळय म्हणटा वयर पयले वा 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 सो गाईज आयचो तुम्ही व्हिडिओ पळयतले ते जाल्लेलेच आसा बट आनी एक एक्सपिरियन्स करपाक न्हू तुमकां आमी थोड्या दिसांनी व्हरपाचें आसा कितें तें तुमकां आतां सांगून व्हिडिओन हांव तुमचो हें स्पॉयल करिना सो टायम काडटा एक दिसांनी स्पेशली एक व्हिडिओ घालता ना रे बॉब Why? फूल पावर सारको अमेझींग बोटींग एक्सपिरियन्स आनी कितें 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 स्टे ट्यून फॉर दॅट तुमकां तारीख बीन सांगिना कितें तें सांगिना वेट करा कितले फास्ट पळय तेणी दोनूय केल्यो आता ब्रो यू मॅरीड गर्लफ्रेंड आसा ना आता जेन्ना तूं काजार जातलो पळय तेन्ना तुका एक बायल तुजेर हॅपी जातली हें तुजें फटाफट करून दितलें मरे बायल हॅपी जातली तुजी आतां हा म्हणटली आपणाच्या हजबंडाक म्हणटले गूड क्वॉलिटीज खबर आसा In demand. इन डिमांड झालं रे. झाले ओके सो गाईज आता चालू असा करप यू नो रोस रोस कोणाक कोणाक आवडटा कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा म्हाका खबर आसा मोस्टली आमचे क्रिस्तांव भाव आनी भयणां आसतली व्हिडिओचेर कॉमेंट मारता रोस 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 फॉर शुअर आता हो फुडलो प्रोसेस चालू आहा पळय रोस करपाचो मागीर फणणी आसतली आनी हांवें काकीक धाडला म्हाका लिंबू पाणी हाड म्हणून म्हाका हांगासरलो लिंबू पाणी खूब लायक जालो टू गूड वेलकम ड्रिंक काय दिल्लेले आमकां आनी इतलो ग्लास न्हू हांव पळयतालो अंकिता पियाता काय ना गड तेजोय ग्लास पियतलो आसला इतलो लायक जालो म्हाका आनी हथंयसर न्हू बारीक बारीक तुमी पळोवंक शकता न्हू थंयसर नळ आसा आनी ते सारके न्हू इतले चिल्ड आहा उदीक लवली सारके काश हांगा खंय न्हांग मेळलेले पळोवया ते फुडल्या व्लॉगान व्हिडिओ दी तुमकां शेअर करता न्हू का हा कितें म्हणूंक सोदता तूं बरें दिसता हांगा येवन पळय सगळी शेणाची जमीन परत आमी कुळागरा भितर मद्दी आसा आनी काका कसो आवडलो तुका सांग म्हाका बाळा 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 डा 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 काकाक मातशें तर तुमी सायडीक दवरता न्हू जाल्यार लवली एक्सपिरियन्स काकी लिंबू पाणी बेस्ट आसलो आनी 4दा पासून तरी जाल्यार पियतलो जेवता कितें ते पळयता मरे हा वय जेवपा रोसाक पिसो हांव सारको नुस्तें ना जाल्यार जाता पूण रोस फेवरेट शिवराक म्हणजे आमगेर चडशें नुस्तें हांव सारको फ्रेंडागेर बीन कोणागेर केलो न्हू वॅज बीन कितें केलें जाल्यार हांव पयलो जेवपाक नुस्तें चड इतलें मनाक हें जायना ना गे पडचें ना गे होय, आयज वारो खंय आतां चालू आहा फणणी मारपाचें काम फणणीत मी गे कानो आनी मागीर तेजे उपरांत फोटो सगळे पावना का सगळ्याक पावतलो तू फेमस आतां aiming for here, no, is for the onion to lose that purple color. हा Become translucent. So this is called translucent when it becomes whitish in color. Before it becomes brown. Brown means it is caramelized. We don't want it sweet. We want it a little bit okay. ओके ओके And then when we know it's about to become that, no, now you can add the टोमॅटो And what we have to do with tomato, we have to break down the tomato till we realize that the flesh has left the skin. So then we know it has become into pulp. ओके Then final step is to add the nal. And nal you have to constantly stir so it doesn't stick to the surface. वाव इतले बारीक तुमकां न्हू कोणूय एक्सप्लेन करूंक वचना बट ब्रो बॉब थँक्यू सो मच फॉर टू गूड ब्रो रियली नायस एक्सपिरियन्स
आणि असो जर होस्ट आमकां गावत न्हू खंयसरूय जाल्यार तो एक अलग फील आसता. वा सनक्रीम पळय गो कशी जाले ती कलर. पप्पालीच काही सो आता हितून वयता बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स. खतखते मीठ घातला मी सांगू काकी जे मिक्सरार करतात आणि फातरीचेर करतात तेतूंतलो टेस्ट म्हणटा पळय तो खूप डिफरन्स न्हू गे. हे आमी जे ल्हान आसतना आमगे हांव सारको ल्हान आसतना तेन्ना आता टेस्ट करची ना ते. आता फर्स्ट टाइम आता पहिल्या फावटी वाव. एलिस्टर ब्रो बाय खातली होईल रोज खातली आयज आम्ही. My biggest respect to any of the kakis, or any of the home cooks who make this with this process. Biggest respect is because this process is very painstaking. It takes a lot of toll on your biceps and your triceps. You need a lot of arm strength, for it. खूप स्ट्रेंथ आहे हितून न्हू. तशें सो गाईज आमचे न्हू कुकिंग चालू आसा. ओके तुम्ही पयला आसतले रोस करपाचें काम चालू आसा. तेज्या पयलीं आमी घातलेले दोणे आनी ते खावन आमकां टेस्ट करपाचें आसा. एक अलग एक्सपिरियन्स जावन आसा. आमी आसा आतां शोरांव आनी सोल ट्रॅव्हलिंग हॅज डन अमेझींग वर्क. बॉब म्हणटा पळय तो आमचो एक बेस्ट होस्ट. सो गायज ही व्हिडिओ तुमकां न्हू कंटिन्यू करपाक जाय जाल्यार आमच्या फाल्यांच्या व्हिडिओन तुमकां रावचो पडटलो. आमी तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओन दाखयतले ब्लॉगान की तेजो टेस्ट कसो आसा पळय ते, प्लेट कशी आसा, कशी सजयता हांगासर पळय ते. सो हे पळोवपा खातीर न्हू तुमी चॅनलाक आमच्या सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. आनी फाल्यांचो व्हिडिओ मेन आसतलो तो पळोवपाक विसरो नाका. हांव तुमकां मेळटा नेवे आनी एक इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. मस्तीखोर गोवन्स चॅनल सदींच सबस्क्रायब करपाचो. मुहूर्त बरो आसा हो. रातचो मुहूर्त बरो आसता पूण ह्या टायमार बरो आसा. वचात आनी सबस्क्रायब करा चॅनलाक आमच्या. ओके.